Thank you so much for being over here today. We have met here to celebrate the vision of renewable energy. What this society has done is the first of its kind in Goa, where private flat owners have been able to utilize a common area roof to install their own solar plants under PM Suryaghar and Goa State Subsidy Scheme. So this was enabled by the circular issued by the Registrar of Cooperative Societies. He had asked all societies to facilitate and enable flat owners to go for solar. Residents are vying for the same space. They were able to resolve. They were even able to do some collective bargaining with me. They were able to get a better rate. And post that, we were able to beat the deadline. Actually, that time there was a deadline for subsidy. We were able to do it together. So, but maximum I could say more than 80% people have gone from our Mr. NMAX Energy and everything. And he is a part of our society because he is staying here only. So I must thank Mr. Anant and his team that they have done a very good job in a recorded time. Because in month of January everything was completed, and by February our I think that solar panel installation was started. ही आता सोलर आमचा आनंद हांगा बऱ्यांतलो बरो तो कितलींच वर्सां जाले म्हाज्या फाटीक लागलेलो आहा आनीक 2002 हिंगासर अशेंच इनॉग्रेशन केल्लें हांवें आनीक ह्या इनॉग्रेशनाक त्या दिसा तुमचे पळोवन हांवें म्हाज्या घराकी सोलर घाल्लेलो आहा. म्हाका बील आमच्या घराचें आमचे अबावट 22,000 म्हाका एवरी मंथ येताले. मागीर आनंदाचें सांगतच मागीर आमी चिंतलें आतां आमी घाल्लेलो बरो म्हणून आनी मागीर आमी सोलर घातलो. आतां म्हाका बील येता केन्नाय 100 रुपीज. बरें हांव तुमकां कॉंग्रेच्युलेट कोता. अशेंच तुमच्या भशेन दुसऱ्यांनी करचें. म्हाजो हेल्प जाल्यार फूल आहा. आनंद म्हणटा सदांच आहा आनी आनंदाचेंच आयकून हांव एसेंब्लीनी तेजे पॉयंट दिना उलयतालो. तो म्हाका सारकें आयडिया दितालो कशें घालपाचें कितें घालपाचें. थोड्या लोकांक न्हू तांकां खबर आसना. तांकां दिसता कितें आतां सोलर घातलो सगळें वायरींग चेंज करूंक जाय. मागीर तांकां दिसता कितें वत ना जाल्यार तांकां लायट डीम येतली अशें तेंच्या मनान डावट आसता. बरें म्हळ्यार तांकां खबर ना की आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आमकां लायट येता आनी ती मागीर ग्रिडाक वयता. कमी आतां हें लोकांक आतां गॉमन येता आनी प्लस गव्हर्मेंटूय आमची फॅसिलिटी दिता. आमचो प्रायम मिनिस्टर हितून चड इंट्रस्ट घालता सोलराक आनी तशेंच शेतांनी पासून ते घालता. कोणाचें शेत आहा जावं दोंगर आहा अनयुटिलायज केल्लो आहा अशें यूज जायना थिंगा पासून एका मनशाच्यान जोडूंक जाता. इवन दॅट स्कीम इज स्टील देर आय फील न्हू. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी जे स्टेट गव्हर्मेंटाची स्टेट नोडल एजन्सी आसा जी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर काम करता. ताज्या कडल्यान हांव खरेंच तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. आनी खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन्स अनंत बाब तुमकां की हो आमचो एक असो वेंडर्स आमचे कडेन 154 वेंडर्स एम्पॅनल्ड आसा गेडा कडेन. आमच्या कडेन जेन्ना कोणी येता तेन्ना आमी तांकां लिस्ट दिता. आमी कोणाक रिकमेंड करना तूं हाज्या कडेन वच ताज्या कडेन वच सगळ्यांचे आसा. पण हांव तुमकां खरेंच सांगूंक सोदता हो जो वेंडर असो आसा जो इतलो रिलायबल आसा इतलो प्रोफेशनल मनीस आनी हांवें खंयचोच वेंडर पळोवंक ना. तर सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी आसा ती इमिजिएट रिलीज जाता विदीन 10 days. स्टेट सबसिडीक मातसो वेळ लागता. एक 30 ते 40 दीस वता ताका. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.